मोगाच्या बाबीनीनो तुम्ही अमेरिकांत नावार्दीक फामाद गोल्डन गेट ब्रिड्ज आयकलांगी सान फ्रांसिस्को पोलीस डिपार्टमेंटाचो फोरेन्सिक सायकॉलॉजिस्ट जेरोम मातो ताणें न्यूयॉर्कर मॅगझिनाक एक इंटरव्यू एक संदर्शन दिल्लें. तातूंत ताणें एक अपुर्बायेची गजाल सांगली. ती गजाल तुमच्या मुखार ह्या संदर्भी दवरूंक हांव अपेक्षितां. गोल्डन गेट ब्रिड्जांतल्यान सकला उडोवन त्या दिसांनी साबारांनी सुसायड केलें, आत्महत्या जीवघात केलो. त्या विशीं जेरोम माटोन एक विशेश गजाल काळजाक लागची तसली एक गूंड गजाल ताणें सांगली त्या इंटरव्यूआंत. जीवघात केल्ल्या एकल्या तरणाट्याक तांणी बचाव केलो आनी ताका आस्पत्रेंत हाडलो आनी तो बरो जालो, रिकवरी जालो. तो रिकवरी जावन येताना ताणें जेरोम मातोन वचोन ताचे लागीं एक सवाल विचारलें आनी त्या सवालाक ताणें जीवघात करूंक प्रयत्न केलो. वयर उडोवन पडल्या वेळार ताका बचाव करन ताका राखल्याक ताणें एक जाप दिली. जेरोमाक ताणें जाप दिली, म्हजें डेथ नोट आसा बरोवन दवरलां. हांवें जीवघात कित्याक केलो म्हण तुवें विचारलें. म्हजें डेथ नोट हांवें मरच्या पयलींच बरोवन दवरलां. तें दिके तुमी पळया. तें म्हज्या रुमांत आसा, मेजार आसा. हांवें बरोवन दवरलां, वचोन पळया म्हणलो. आनी ते वचोन पळयतना तो नोट काडलो आनी एक गेले ताच्या रुमाक वचोन नोट पळयलो आनी एक चोरपण म्हज्याक आनी मुखार चडवंक जायना. येद्दोणसो चडोवन हांव मुखार गेलां आनी हांव आज जीवघात करूंक वेतां. पूण एक शर्त, जर तर हांव जीवघात करूंक सुसायड करूंक हेच्या वाटेर म्हाका कोणी वळखीचें मेळ्ळो न्हू, कोणीय जर जाली हालो म्हळ्यार पुरो म्हाका. कोणें जर तर हालो म्हळें तर हांव थंय थावन तो घेवन फाटीं येतां. जीवघात बिलकूल करिना. कोणेंय एकल्यान, वळखीच्यान या परक्यान हांव सोलोवन येतां. सगळ्या फाटीं घरांत थावन त्या गोल्डन गेट ब्रिड्जा म्हणसर वचोन उडच्या पयलें जर तर कोणें म्हाका हालो म्हळें हांव थंयच रावयतां. जीवघातची करची करणी रावयतां आनी फाटीं येतां म्हूण. तो जीवघात करता कित्याक म्हळ्यार कोणें ताका हालो म्हणलें ना, कोणें ताका गण्य दिलें ना, कोणीय ताका कॅर करूं ना, कोणीय ताका कोसाय म्हूण विचारूं ना. कित्याक विचारूं ना म्हळ्यार सगळीं बिजी तांच्या कामांत, तांच्या मोबायलांत, तांच्या राटावळेर सगळो लोक मग्न जावन आसा. संवसार असो जाला की एक हालो म्हणचे तसली फुरसत कोणाकच ना. एक हालो म्हणचो म्हळ्यार तांतू आटापून आसा. मरणांतावन बचावी, मरणांत पडोवंक कोणाक दिना. एक हालो तांतून जीव व्हरोवची सकत आसा. महान एक जीव पोसची, जीव राखची सकत आसा म्हणलें आधुनीक संवसार विसरला म्हूण तो सांगता. मोगाच्यान फोरेन्सीक सायकॉलॉजिस्ट जेरोम मातो फोरेन्सीक म्हूण सांगल्यार जीवघात करच्या विशयांत त्या विशयांत जाणा जाल्लो मनीस कित्याक करतात की म्हणून तांकां तोडवची. आनी तो स्टडी करतना तो म्हणटा त्या इंटरव्यूआंत म्हणटा कितें म्हळ्यार लोकांक हेरान थंय हुस्को उणो जाल्लो दिसून येता. हेरान थंय पडोवन वचना, हेरांचो हुस्को ना म्हूण. आनी एंत चिंताप आयताराच्या वस्पांत आमच्या मुखार दवरलां. एंत चिंताप. आज पयल्या वस्पांत आब्राम हेरांचो जीव राखोवंक, हेरांचो जीव वाटोवंक आनी हेरांचो जीव सांबाळूंक हेरां पासत तो देवा लागीं हुस्को दाखयता, देवा लागीं विनंती करता, देवा लागीं वर्जी करता. आब्राम हुस्को दाखयता, हेरांचो हुस्को. सुदोम आनी गोमोरा ती फातकांत वायटांत बुडिल्लो गांव तो कोटेपण वायट बरोवन आयिल्लें. देवाच्या कायद्या विरोध मस्त कोटीन ती करतली. तितल्या मात्र न्ही आब्रामाक तुत्तें नेल म्हणटा आमी कठीण विरोध करतली. विरोध पळोवन दाखयताली आब्रामाचे विरोध ती रावतलो लोक तो सुदोम आनी गोमोराचो. पूण तांणी आब्रामाक विरोध पळोवन दाखयल्यार विरोध केल्यार आब्राम तांचे थंय आपलो हुस्को दाखयता, तांची जतन करूंक प्रयत्न करता, तांचे थंय दया माया दाखयता. आनी तो म्हणटा तो देवाच्या विरोध रावल्यार सोम्या देवा
खोट्यान सांगता बऱ्यांकी तूं नाश करता गे तूं इल्लेशे म्हणे बरे आसतले सदोम आनी गोमोरान ताका नाश करता गे इल्ले म्हणे बोलात देव सांगता ना नाश करिना म्हणटा तर अब्राम सांगता पूण तितल्या लोकांत लाखाच्या लाखाचो लोक आसा थंय हजारांनी लाखांनी लोक आसा तातूंत 50 बरे मेळ्ळ्यार तांगच्या पासत तो गांव नाश करनासतना तूं उरयता गे देव म्हणटा नांव नाश करिना उरयता म्हणटा तेदो अब्राम परतून म्हणटा 5 बरे आसल्यार तूं नाश करिसो नाय गे देवा म्हणटा ना अब्राम हांव नाश करिना म्हणटा नंतर अब्रामाक बघता थंय तो पण 5 आसची ना 5 उणें करता मागीर ना म्हणटा परतून आनी 5 उणें करता सोम्यान देवा हांव तुज्या मुखार हांव ना फावो तुज्या पांयां दाळची धूळ माती हांव जाल्यार धैर्य घेता तूं काकूळदार देखून हांव परतून तूं मोगाळ देखून काकूळदार तूं म्हजो बापूय देखून हांव परतून धैर्य घेता म्हणटा 40 सण आसल्यार तूं नाश करचो नाय गे नंतर परतून तो म्हणटा 30 सण आसल्यार म्हणटा नंतर तो परतून म्हणटा 20 सण आसल्यार तूं नाश करचो नाय गे म्हणून ते वर्जे करून येता म्हणल्यार ताका गांवांक उरयचें म्हणली बऱ्यांक आनी गोट्यांक उरयचें तांणी परिवर्तन जावचें म्हणल्यार आशा देव ताच्या वरती आशा दाखयता 20 सण आसल्यार हांव नाश करिना म्हणटा मागीर हो दांक देंवता अब्राम दांक देंवता 10 जण आसल्यार देवा म्हज्या तूं नाश करचो नाय गे ना 10 जण आसल्यार हांव नाश करिना म्हणटा देव अब्राम इतली ती ताका साळवळ कशी आयली देवा लागीं साळवळ इतली ससाराय कशी आयली देव न्ही तो आमी तितलें बरें उलोवंक सुद्दां अर्ज करूं देव सगळें जाणा न्ही गे अब्रामान कशें कितें म्हळ्यार कशें धैर्य आयलें अब्रामाक धैर्य आयलें ताच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देवा लागीं ताणें बरो संबंद आसा केल्लो तो खरो असो संबंद ताणें दवरलो देवा लागीं मागणें देवा लागीं संबंद घट करता मागणें काय करता मागणें म्हळ्यार काय मागणें म्हळ्यार देवा लागीं बरो घट्ट संबंद आसा करचो अब्राहमान हेरां पासो तूं मागचें विनवणी करची हें दाखयता की मागणें तुटुल्लो संबंद मागण्या दोरी परत घडसूंक जाता म्हणलें दाखयता तुटूल त्या कोट्या लोकांनी देवा लागीं संबंद तुटयला तो मागण्या दोरी परतून घडसूंक जाता म्हण अब्राम दाखयता प्रेयर ब्रिड्जस ब्रोकन रिलेशनशीप ब्रिड्जस परतून एकवट हाडूंक जाता तूं मागताय काकुळटीक तूं मागताय देवाचेर पातयेवन तो परत स्थापन करता तुजो तुटुल्लो संबंद म्हणल्यार इराद्यान आमकां टायम आसल्यार वेळ फावट आसल्यार जीव वाचोव येता जीव दीव येता जीव राख येता जिवाचें संरक्षण करी येता पूण आमकां वेळ ना टायम ना आमी बिजी आमी रश करता तें करूंक आसा रश करता आमकां सकाळ उठून रश जायचे भुरग्यांक धाडचे तें करचें हें करचें थोडीशीं कामांत रश आमी तितके निदान केल्यार तितकेशें तितके स्लो जाल्यार आमकां सगळें दिसता सगळें कळटा कालें तें कळटा परकी व्यक्तीच्या दोळ्यांनी दाया बिरमोत वळटा म्हणल्यार आमकां दिसता आमी बिजी जाल्यार दिसना आमी परकी लोकां परक्या थंय ताच्या दोळ्यांनी काकूळट आसा म्हणल्यार कळटा आमकां तें दिसता प्रकृतीची सोबाय देवान केल्ली सोबाय दिसता इल्लोसो वेळ जाल्यार आमच्या भुमीचेर दिश्ट गेल्यार आमकां दिसता लौदातो सी म्हणल्यार पाप साहेब सांगता लौदातो सी तशेंच तुकास जाल्लें टेन्शन तुका कळना बिजी जाल्यार एक घडीभर तूं मौन रावल्यार तुका कळटा तुका कितलें टेन्शन तुज्या जिवान भरलां गे म्हूण हें दिसता तुवें स्लो जाल्यार आमी वेलिनाच्या घराक गेल्ले हांव तें ताच्या नव्या फ्लॅटाक वचून 11 म्हयने जाल्ले आनी घर वखल जाल्लें आमकां एक मागणें करूंक एका संजेर ताणें आपयलें ताका घरांत कितें विरार जाता घरांत कितें बेजार जाता तितके किरकिरी जाता खरंदाय जाता म्हूण ताणें आमकां आपयलें एक मागणें करा फादर घरा येया म्हूण एक डेलिव्हरन्साचें मागणें करा म्हूण देखून आमी ताच्या घरा एका दिसा संजेर गेले हांव ताका दोगां भुरगीं आसात ताचो नवरो ऑफिसाक येता तेंय ऑफिसान काम करता तांकां दोगांयनी बरो सांबाळा देखून हें घर काणयलां ताणें बरें फ्लॅट काणयलां ताणें आमी घर पळयलें आनी एक बागील उक्तें एक आमी वचून बागील उक्तें केलें तें त्या बिल्डिंगांत 9th फ्लोरांत आसा 9व्या माळयेर आसा 9वी माळी
बाल्कनी आमी उक्ती केली. बाल्कनीर उक्तें कर बाल्कनीर रावन तिशेन पळयतना काल्यां पळोवनची खोली सोबाई ताचे मुखार उक्ती जाली खोली सिनरी. सूर्यो दर्यांत बुडटा सगळो भांगाराचो कल्लर जाला सगळो गांवंत सगळो भांगार दिसता दर्यो त्या बाल्कनीन रावतना मुखार दर्यो अरबी समुद्र त्या समुद्रांत सूर्यो बुडटाना सोबाई खोलीन किरणां अशीं सुर्याचीं किरणां थंय जावन बेसरतात आनी सगळो प्रकृती सगळे माड आनी भांगारा बरी दिसोंक सुरू जाले. सूर्यो दर्यान बुडटा तो खोलो कल्लर तो खोलें चित्रांत तें खोलें पिंतूर तें फॅन्टॅस्टीक कितली खुशी जाली म्हणना बेजार ना. आमी पळोवन ते एन्जॉय करून बोमाडटाना तीं दोन आयलीं घरचीं न्हवरो येयलो उखलो हांवें खंय म्हाका इतलो संतोश व्हडल्यान हांवें संतोश देवा वाखाणलें हांवें. तीं आयलीं भुरगीं आयलीं तीं म्हणालीं 11 म्हयने हांव त्या बागेल काडूंक तूं ना कामाचें येता रूम पुसता बाल्कनी पुसता बिगल चलता आनी उक्तें तूं करूं ना. ते बाल्कनी उक्तें 11 म्हयने हांव उक्तें करूं ना. कित्याक उक्तें करूं ना? कित्याक हांव हो संतोश मेळोना? कित्याक हो आनंद मेळोना? कित्याक तेंचें टेन्शन उणें जावना? कित्याक म्हळ्यार ते बाल्कनीक येवना कित्याक म्हळ्यार बिजी वेळ ना टायम ना हर एक दिसा. वेलोना आनी वेलरॉय अजाप पावलीं थंय रावून आनी ह्या 11 म्हयने जाल्यार तांणी हें बागेल उक्तें करन बाल्कनींत रावन पयस दर्यान जावनची ती विजमिताय ताणें थंय बाल्कनीक पळोवंक आनी बाल्कनीक पांय दवरूंक सुना. तितली बिजी तीं. वी आर मुवींग टू फास्ट. आमसोर मुवींग टू फास्ट. ही देवा देणें पळयनासतना देवाचें देणें तें मोलाक न्ही देवान दिल्ली प्रकृतीन सोबाय ल्हान देणी देवान दिल्लीं आमकां पळयनासतना सुकतात सडावत आमी हरींग टू फास्ट हरी टू फास्ट. देवाचें जंटल विस्पर्स देव जंटल विस्पर हळू थाळो देवाचो हळू थाळो मोवाळ थाळो ताचो आनी ताचें हिलींग टच ताचें गूण करचें स्पर्श कुरपेचें स्पर्श ताचें हिलींग ग्रेसफूल टच आमकां काणोवंक हेरांच्यो गरजो पळोवंक आमच्योच आत्म्याची ताण भूक थांबोवंक आमकां कळीच जातात निदान जाल्ल्या वरवीं. आमी एक घडीभर विराम घेतल्या वेळी बसून उस्वास घेतल्या वेळी थंड रावंक शिकल्या वेळी 1 मिनट इल्लोसो वेळ थंड रावंक शिकल्या वेळी देवाचें असंख्यात ल्हान तीं विजमितां आमच्या दोळ्या मुखार येताना आमचें टेन्शन काडन आमचें ती लावालाविके फ्रेशनेस आनी एनर्जी इनफिल्लींग साध्य जाता वेळ काडून आमी निदान जाताना. आतांच्या संस्कृतेंत स्पिडाक जल्दी म्हणल्याक सड्ड प्रोत्साह जाता. कोण स्पिडान करता ताका प्रोत्साह मेळटा. हासल इज प्रेज. हासल म्हळ्यार रश करचें. वय हासल म्हणल्यार पुगारतात हासल म्हणल्यार प्रेज करतात. तितके वगेत रावल्यार निदान जाल्यार तें वीकनेस म्हणून अंगशितात वीकनेस म्हणून अंगशितात. मल्टीटास्क करचें तुवें मल्टीटास्क करतना हांव एक दीस एकल्याच्या घराक गेल्लो म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा आमी गेल्ले हांव आनी ते आमी म्हाका पंत्यार थान लागली म्हाका उणदां जाय जालें पावसांत उणदां जाय देखून हांव किचनाक गेली तेदोळ उठोवन ती तें घरचे लाविनान ती सगळें तयारी करता. हांव गेलो ताका भुरग्यांक इस्कॉल जेवण करता हांगा फणफाळे बसूंक गेल्यार तो फणफाळे बसता आनी थंय आनी कोणाक मोबायल दवरून कोणाक फोनार सांगता येता उलोवन तासा असल्या कामाच्या विशयान कोणाक चर्चा करता तेणें चटणी करता आनी तेणें खाली आयची लिस्ट कळ्ळें करचें कामाचें आनी कडेन बरयता पुरो दोन कितलीं कामां एकाच घडये करता येब्बाय बाबा मल्टी टास्कींग आनी ओवर शेड्यूल ओवर शेड्यूल करचें ओटी करचें. आतां म्हळ्यार म्हाका न्हू कुवेट तावन एकलो हांगा तावन गल्फा तावन एकलो आयला ओटी करतालो खंय सगळो दीस कामार ओटी कर आतां ताची बोटी भायर घाल्या बॅगांत भायर घाल्या बोटी. तुमी सड्ड ओटी करल्यार ओटी म्हणून ओवर शेड्यूल केल्यार आमची ओटी करतना बोटी काडून भायर घाल्या ताची तो म्हणटा फादर म्हजी बोटी भायर घाल्या बॅगांत घाल्या भितर ना खंय पोटांत कांय बोटी ना खंय भायर घाल्या बॅग शर्टा भितर दाखयल्या म्हाका बॅगांत घालें घ्या देखून पूण भितरली बोटी भायर घालूंक आमी अवकाश दिवन नजो ओटी आनी परत सोडची कोणाक केल्लें म्हण तो म्हणटा इतले पयशे इतले घरांत केल्या कोणाक ताका आतां जेवंक खावंक आनी परत जायना.
आमी काय ओवर शेड्यूल करता, चेज आफ्टर सक्सेस करता, चेज आफ्टर शिकपान ती तशेंच आमी शिकपान ती तशेंच बरें करूंक पास हाडटा, आनिलें बरें करचें, आनिलें बरें पास हाडटा. पूण भितरली इन्नर ड्रायनेस खूब जाता भुरग्यांकी. थोडीं भुरगीं हांवें पळयलीं हांगा हाडटात कॉलेजींत हांव इस्कॉलांत हांव PUCचीं, 10थाचीं भुरगीं इन्नर ड्रायनेस, ड्राय म्हळ्यार भितर संतोशाची शेळ ना. संतोश, समाधान निशेना, उल्हास भितर निशेना. इन्नर ड्रायनेस जाला. खुशी भोगिना, संतोश भोगना, जॉय भोगना, हॅप्पी ना म्हणटात भुरगीं. एनर्जी ना, शिक्षण नाका म्हण जाता, एनर्जी ना, सकत ना, कांय करूंक मोणूस ना म्हणटात. एक सर्वे समिक्षा सांगता, आयल्या वार एक समिक्षा आसली. ती समिक्षा सांगता काले म्हळ्यार लोक आपणाक गरज नातलें अनरिलेटेड, आपणाक संबंध नातलें, आपणाक गरज नातलें मोबायलांत पळोवंत रावता म्हणून समिक्षे सांगता. एंडलेस स्क्रोलिंग अशें करून स्क्रोलिंग करचें, एंडलेस ताका आखिरत ना स्क्रोलिंग करचें. हेवटेन बसल्यार जालें, बसून कितलो वेळ स्क्रोलिंग करतात. वॉट ट्रुली मॅटर्स गरज नातलें पळयतात, वॉट ट्रुली नॉट मॅटर्स. देखून गरज नासलें पळयतात, टायम वेस्ट करतात म्हणून, टायम ना म्हणटात मागीर म्हणून. एडल्ट्स म्हणटा आमी वडां 2 तावन 5 वरां दिसाक गरज नासलें पळोवनूच वेळ करशितात म्हणून समिक्षे सांगता, सर्वे सांगता. आनी टिनेजर 5 वरां तावन 8 वरां खंय मोबायलार आसात खंय. हे निरंतरी तांचे संपर्क निरंतरी संपर्क आमच्यो ओत्मो पुश्टीकोच्यो संगते तावन आमकां वेगळे करता. थोड्यो संगती आमच्यो ओत्म्याक कुडी ओत्म्याक पुश्टी करतात, दादोस करतात, उत्साह उरूप हाडटात. त्यो संगतींतल्यान आमकां मेकळें करता हें फोण म्हणून हें सर्वे सांगता. सत म्हळ्यार आमकां देवान तितलो धांवोंक बिजी करूंक आमकां रोसूंक ना देवान. देवान आमच्या रस्त्याच्या सुरवेर तावनच विशेव घेवंक, विशेव आमच्या सिस्टमांत विशेव घाला, आमकां रिदम घाला, काम करचें रिदम, विशेव काडूचे रिदम आमचें थंय घाला. देखून 6 दिसा देवान रचलें, 7वे दिसा देवान विशेव घेतलो. ताका पुरासाण जाली म्हणटा विशेव घेवना, पूक बागार ताची पुरासाण काडूंक देवान विशेव काणयल्लो न्हय. मोगाच्यानो रेस्ट काडूनचें खाल एक रिकवरी न्हय. बागार देवाच्या मांडावळेक मान करूंक ताणें रेस्ट काणयलें. इतलें केल्लें तें पळयजें, ताची सोबाय पळोवन देवाची मांडावळ आमी मान दिजे, गौरव दिजे. म्हणल्यार इराद्यान देवान रेस्ट काडूंक आमकां शिकयलें. देवान आमकां काम करूंक आनी विश्रांती करूंक आमकां रचलां. कामी करचें, विश्रांती काणयचें म्हण देवान आमकां रचलां. टू एक्ट आनी टू रिफ्लेक्ट. टू एक्ट म्हळ्यार काम करचें, आमी करण्यो करीचे, उपरांत आमी रिफ्लेक्ट करीचें, बऱ्याचेर रिफ्लेक्ट ध्यान करीचें. ही मांडावळ आमी पाळी नातल्यार आमकां अस्कतगायी आमच्या कुडींत तावन वळटा. आमकां इंट्रस्ट ना तें कांय करूंक, इंट्रस्ट नातल्या बरी जाता. आमचें थंय सकत ना, एनर्जीत ना म्हणल्यार बरी जाता. बळत ना, स्ट्रेंथ नातल्या बरी जाता. रेस्टलेस जाता आमकां, रेस्टलेस. भितर गेल्यार भितर आमी न्हिदयांचेर आडपडया म्हळ्यार आडपडूंक जायना, भायर येवन बसता, भायर गेल्यार भितर या म्हण जाता, भितर रेस्टलेस जाता. आनी आमचो संबंद बिगडटा, आमचें रिलेशनशीप स्ट्रेन जाता. विशेव घेतना आपणा भितर कितें चलता तें आमकां कळटा. आनी तेन्ना आमी वगडयल्लो सूख संतोश, आमी वगडयलें शांत समाधान, काळजाच्यो दुखी कोसल्यो म्हज्यो म्हणून विशेव काणयतना, रेस्ट करतना आमकां कळीत जाता. एका धाकल्याक मोगाच्यानो आपुरबायचो धाकलो पळया मोगाच्यानो, भारताच्या क्रिकेट टिमाचो कॅप्टन विराट कोहली तो बारी सक्सेसफूल प्लेयर तो खेळगाडी. विराट कोहली बरो खेळगाडी क्रिकेटांत. 3 वर्सां पयलें म्हळ्यार 2022 ताणें एक फावटी ताणें एक मॅच, एक पब्लीक हातूंत ताणें ताकाच पब्लीक प्रेशर आयलो ताचेर. एका फाटल्यान एक मॅच ताका पुरो जालें. पब्लीक प्रेशर ताचेर पडलो. विराट कोहली खेळ्ळो ताणें खेळचे तो स्कोर उणें म्हणून हाचेर प्रेशर पडलो.
मग ताका तोडवंक जायनासतना ताणें एक निर्धार काडून येयलो, हांव एक ब्रेक घेवन येतां, म्हाका इल्लें रेस्ट जाय म्हणून. देखून ताणें उठोन सकाळीं उठोन एक पत्र बरयलें आनी ताणें रिजायन केलें, कॅप्टनशिपाक रिजायन केलें, राजिनामें दिलें. आनी थोड्या वर्सांक हांव खेळ सोडटा म्हणलो, थोड्या तेंपाक खेळ सोडलो. तो वळखलो की आपणाचेर मेंटल प्रेशर आसा म्हणून. तो वळखलो खेळांत म्हाका संतोश भोगना, म्हाका खेळूंक इंट्रस्ट ना, वट्राशी खेळटा हांव. तो म्हजो आदलो मोग म्हज्या खेळांत, म्हज्या कामांत, म्हज्या वावरांत आसलो तो संतोश, तो आनंद म्हजेर ते ना म्हूण तो वळखलो. आमी थोडी वळखना, तो वळखलो. ताच्या मोगाच्या खेळांत आतां ताका कांय संतोश ना म्हूण ताका भोगलें, तो वळखलो. ह्या 3 वर्सांच्या विशेवा नंतर तो नवीकरण जालो, परतून उमेदीन, संतोशान भरलो. कोहली परत क्रिकेटाक फाटीं आयलो, क्रिकेट खेळोंक फाटीं आयलो आनी एशिया कप आयलें त्या दाळा. त्या दाळ तो परतून खेळोंक मुखार येता म्हणलो, ताका परतून टिमांत काडयलो एशिया कपांत. आनी अफगानिस्तानाच्या विरोध ताणें पयल्या मॅचान ताणें सेंच्युरी मारली अफगानिस्ताना विरोध. उरले पुराय खेळगडे आवट जाताना हाणें सेंच्युरी मारली. 3 वर्सांच्या नंतर पयले फावटी ताणें सेंच्युरी मारली. नंतर पळय मगोच्या न्हू T20 वर्ल्ड कप 20 ओव्हरांचें वर्ल्ड कप आसलें पाकिस्ताना विरोध फायनल मॅच ते मॅच विनींग परफॉर्मन्स ताणें दाखयलें. सगळे खेळगडे खेळूनात, बॉलरांनी तितलें बरें करुना, पूण आनी बाचें परफॉर्मन्स विराट कोहलीचें परफॉर्मन्स पळया मगोच्या न्हू. ताची स्टोरी आमकां उडासाक हाडटा. स्लो जावचें, विशव काडूनसो, हारी जावचें, उणें करचें, हारी उणें करन, रेस्ट करच्याक भोव बरें, भोव वाजबी, इट इज विजडम, ही एक जाणवाई म्हूण आमकां कळीत जायचें. जिणी फळां बरी जाता तेन्ना विराट कोहलीची विशव काडयल्या उपरांत फळां दीक जालो, नांवाड्डीक जालो. तशेंच आमी आमची जिणी विशव काडूनचें एक व्हडली ती विजडम जाणवाई, ती जिणी फळां बरीत करता. कशें स्लो करचें हप्त्यांत तुमी विचारूंक पुरो, आमी कशें स्लो करचें, आमची फास्ट जिणी स्पीड कसो उणो करचो. हप्त्याक थोडो वेळ मागण्याक, थोडो वेळ ध्यानाक आनी थोडो वेळ मिसाक, विशेवाक थोडो वेळ विशेवाक दिजे. हें प्रायोरिटी आद्यता कर गणेशे, आद्यता प्रायोरिटी दिजय. फोन पयस दवरी जाय. जेवणा वेळी फोन बिलकूल हाडूं नजो. आमच्या आश्रमांत आमी बिलकूल फोन मागण्या वेळार आनी जेवणा वेळार कितलें रिंग जाल्यार कोणें आमच्या वडिलांन फोन केल्यार आमी काडिना. फोनूच मागण्याच्या सालाक व्हरिना, जेवणा वेळी व्हरिना, फोन काडिना आमी जेवणा वेळी. मागीर लोकां संगी आमी बसा जाय, लोकां सांगाता बसा जाय, लोकां सांगाता बसोंक उलोवंक आमकां टायम ना. एकामेकां आमी आयकता जे कितलीं जाणां उलयतात आयकोंक कोण निनात. भुरग्यांक आयकोंक आवय बापायंक टायम ना, इस्कॉलाच्यो काणयो सांगोंकात, आवय बापायंक टायम ना. व्हंकलेच्यो काणयो घोवाक सांगूंक जाय, घोवाक पतीक टायम ना. पतीच्यो काणयो ऑफिसान जाल्ल्यो त्यो गजाली बायलेक सांगचे, बायलेक टायम ना. देखून माऊन सायलन्साक आमी वसा जाय, एकामेकां आयका जाय. सायलन्सांत देव मोस्ट क्लियरली उलयता. थोडे उलयल्लें क्लियर आसना, पूण देव सायलन्स रावल्ल्या वेळार देव क्लियरली उलयता, आमचे लागीं उलयता. सक्कडी घरन सक्कडी खर्न मूग दिजे, सक्कडी खर्न मूग दिजे म्हूण आमचें स्लोगन. डू इट ऑल म्हणली एक ओडणी, सक्कडी खर्न मूग दिजे. ऑफिसान सक्कडी खर्न मूग दिजे, सक्कडी काम कर मूग दिजे. घरा सक्कडी खर म्हूण सक्कडी काम कर मूग दिजे. डू इट ऑल म्हळ्यार अर्ज, एक ओडणी ती आमी सोडी जाय. हांवें पयलें म्हाका इस्कॉलांत आसतना सक्कडी खर मूग दिजे, डू इट ऑल अर्ज म्हणजे तें आली, ओडणी आली. सकाळीं न्हंये मुजो बसून खोल थोडे फावटी सकाळीं गेल्यार राती 2 जेवण ना. तशें काम आमचें इस्कॉलांत. 2,500 भुरग्यांत 60 स्टाफ आसा. खोल कश्टांचे दीस ते. देखून आमचें मोल कळचें, आमचें मोल आसचें आजारपणांत. आमी देवाच्या मुखार देवाचें आजारपण वळखूंक देवाच्या मुखार आसल्यार आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांक हांव आजार आसल्यार तांचे तावन हांव मेकळे जावन म्हजें इतलें काम म्हळ्यार कशें. देखून थंय म्हाका मोल मेळना. म्हज्या सगळे इश्टामंतांनी म्हाका मोल दिजें जाल्यार तांचे मुखार हांवें हाजीर आसाचें. आय शूड बी प्रेजंट बिफोर देम. ते म्हाका मोल दिता. देवा मुखार तूं कितले मुखार वासाय, देवा म्हज्या आजार आसाय तें तुका मोल दिता. मुखाच्या न्हू घालपाक हांव न्हू एक कुटाम आयिल्लें हांगा. पती आनी तांचें तरणाटें भुरगें, शिकचें भुरगें. आनी तरणाटें म्हळ्यार 10वे क्लासींत.
तें घरा रावंक मोडना खंय ताका, तें घरा रावना खंय, ताका घरा उलोवंक उलयना खंय पयस आमी बगता खंय ताका. खालें म्हूण पळया फादर म्हूण तांणी हाडलां. आनी पयस चलया म्हूण ताका बगता कित्याक ही म्हणून. शुक्रारा मम्मी, डॅडी घरांत नात. तांकां अर्जंट कॉल येता म्हणून ती शुक्रारा दिसी भायर सरतात. मॅनेजरान आपयलां म्हूण डॅडी चलता आनी ताच्या ऑफिसांत आपयलां म्हूण मम्मी चलता. हांव एक रजा आल्यार हांव एकलीच म्हाका तोडवंक जायना. म्हाका कांय ना कांय एनर्जी ना. म्हाका हिरार जाता खंय या म्हूण जाता घरा नाकात म्हूण जाता. पापा मास उलोवंक मोडना म्हाका बेजार जाता. ओगेच रावचें एक म्हाका खंय गे या म्हूण जाता. चलया म्हूण जाता. खंय रूख आसल्या कडेन रानांत चलया म्हूण जाता म्हाका म्हणलें. आतां कळ्ळें न्ही मोगाच्यान. आवय बापूय इतू स्लो जालीं जाल्यार आनी शुक्र आमकां एक्स्ट्रा सांबाळनाका कोणाक आमी प्लीज करचें घरांत बसया आमकां पुरो मेळ्ळो सांबाळ आनी प्रमोशन काल्याक म्हूण घरा रावलीं जाल्यार एका भुरग्याक जीव दित्याली. मागीर मोगाच्यान पाळणा आमी ताका पाळणा म्हणचें. पाळणा तें नर्स तें सांगता गो इंजिनियर खंय आनी वयर आयलें खंड सांबाळ खंय ताका. शुक्रारा दीस तो मॅनेजर ताका आपयता खंय. शुक्रारा एक ताका रजा खंय. शुक्रारा शेनवारा परतून कामां वचोंक खंय. बरो सांबाळ खंय ताका. तो इंजिनियर खंय तो. आनी सगळ्या कंपनीचें गत्त आसचें ताका खंय आनी मॅनेजर आपयता खंय ताका. आनी मॅनेजरान आपयले क्षण वो शुक्रार धांवता खंय सगळें कापें घोव म्हणलो तो ना आमकां. भुरग्याक बापय म्हणलो तो ना. हांवें ताका सांगलां तूं बिलकूल वचनाका. तूं जर तर असोच येताय जाल्यार हांवें कितें हांगा महाराज काम करना. देखून हांव नर्स हांव सोडटां राजिनामे दितां. हांवें गोडलेंपर हांव घरा येतां थंय म्हाका उलोवंक म्हजे भाव भयणी म्हजे शेजाऱ्या म्हजे फ्रेंड्स सगळे उलोवंक आसात हांगा कोणात बिलकूल रावना. तूं जर तर शुक्रारा कामाक येशी जाल्यार हांव रावना म्हणलें खंय. मोगाच्यान आयल्या वार आमगे रुपिका आनी रोशन हांगा आयिल्लीं. रुपिका मस्त सुंदर सोबित तें लक्षणाचें चेडूं मस्त अणकूल आसलें चेडूं. रोशाक बरी सेरीक येताना तें फाटी मुखार करून जावंक कुशीनासलें. बरे चेडे बरे सोबायेचे चेडे पुराय आयिल्ले. तांणी ताका ते म्हणटा तांणी आमी कित्याक जावना तांणी म्हाका इम्प्रेस करूं ना. तांचे लागीं हांव उलोवंक येता. दोगांय मेळटात. मेळोन उलोवन येता 2-3 घंटे वरां करशितात. आनी तण्णीर बावी गे आनी खंय वचून हांवें सांगचें मॉलाक वचनाका सकाळ मुखार उलोवंक जायना. तण्णीर बावी तशें वचोन बसून उलोवन येया म्हूण. ती दर्याक पळयताना कोणी आसनात. दर्या पळोवन बसून उलोवन येया म्हूण. तशें तें गेल्ल्या वेळार रुपिकाक तें अणकूल आनी मस्त सोबीत जाल्यार त्यो कोणाक बरें ताच्याक बरें सोबीत अणकूल आसलें बरें कामार आसलें तें जायना म्हणटा तांणी म्हाका इम्प्रेस करूं ना म्हणटा. मागीर तें रोशना लागीं म्हणल्यार रोशन लागीं काजार जावंक पप्पालें आनी ताका आपणान हांगा आयलें. म्हाका आनी पदरा अजाप जालें पदराक हांवें इतलां म्हूण सांगतना हांवें चोजन हिम म्हणटा. तितलो अणकूल तो ना. तितलें वर्तें कांय शिकाप ना. आनी तरी तें काजार जावंक कितलें अप्पालें तें अणकूल ना तो. आनी पळोवंक तितलो ना तिके तोलो काल हें पळय आसा तितलो एक ना. आमी विचारलें थंय ताका हांवें ताका रोशन तूं तिगे थंय बस म्हणून चेडयेचेर उलयल्या. आनी तें उलयलें. तें खालें म्हणलें तो म्हणलो बापायन म्हाका तो म्हजो बापूय कुली कामाक आनी पुरो येतालो ताणें कश्ट काडन बापायन म्हाका ताणें बँकांत घर आडाव दवरून रीण काडन म्हाका शिकयलां. रीण काडन म्हाका बापायन शिकयलां. तांचे आनी चेडे रीण आसा म्हजे वयर. बापायन सांगलें 4 वर्सांनी म्हजो पूत काम करता तुमकां फाटीं दिता म्हणून. देखून म्हाका डिग्री शिकयलें बाबान तिका आतां तें हांगा येवन घालपाक येवन हांवें सगळें बाबा पयशे धाडून ताचें पूर्ण रीण फारीक केलें. घराचे रेकॉर्ड्स सुटोवन घरा हाडल्यात. रीण बाप्पान फारीक केलें. आनी मुखार हांवें निर्धार करून खणयला हांव काम करतां आनी म्हज्या मम्मीकी पप्पाकी हांव पळयतां. म्हज्या दोगां भयणीक काजार करून दिलां. पप्पा मम्मा आसा. तांकां आतां चड काम करूंक उत्पत्ती कर कांय ना म्हणटा ती एक 4 सेंसाचो जाग्यार घर मात. आनी मुखार हांवें खालें गे म्हळ्यार म्हज्या बाप्पा मम्माक हांव पळयतां. तांकां हांव सोडून घालिना पळयतां म्हूण. चेडूं म्हणटा म्हाका तें आयकताना खुशी जालें. म्हाका एका तराचो मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत पेटलो. म्हाका ताणें इम्प्रेस केलें. म्हाका ताचे कडेन लग्न जाय. त्या दाळ म्हाका बगोवना ताच्या उतरान तो आमी घरा आयले. हांव घरा फाटीं आयलें तो ताच्या घरा गेलो. घरा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका न्हांवन मागण्या बसल्या वेळार ताचीं उतरां आयलीं. बापान रीण काडून म्हाका शिकयलां. हांव बरोवन शिकलो. आतां काम मेळ्ळां. पप्पाचें रीण फारीक करून घेदोळ म्हणसर हांवें पुरा पप्पाचें रीण फारीक करून धाडलें. आनी हांव पप्पाक आनी मम्मीक बरें करून पळयतां. तें म्हाका इतलें बरें जालें. असलें चिंताप, असलें बांदून हाडचें, कुटां बांदून हाडचें, उपकारी मनोभावाचें, देवभिरांतीचें, देवाच्या मांडावळे प्रकार, देवाचे आशय प्रकार उलयल्लो व्हडले मनीस कोणी नातिल्ले आयिल्ले.
हाणें म्हाका इम्प्रेस केलें म्हणटा. आयच्या वांजेलांत सयत जेजू लागीं सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय म्हूण लॉर्ड टीच अस टू प्रे. तांणी सांगूं ना, शिसांनी सांगूं ना, सोम्या तूं एक कसलें आसलें एक मागणें शिकय, खंयचें एक आसलें एक बाचें मागणें तूं कोत्तालें आमकां शिकय. आमी रिपीट करता टाप 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 करून रिपीट करता तशें मागणें शिकय. टीच अस टू प्रे म्हळें तांणी. तांणी काय म्हळें टीच अस ए प्रेयर म्हणूं ना, टीच अस ए प्रेयर. आमकां एक कसलें मागणें शिकय म्हणूं ना. तांणी म्हळें टीच अस टू प्रे म्हळ्यार मागणें करची रीत आमकां सांग. आमींत मागणें काळजांत तावन देवा लागीं संबंद बांदपाची एक रीत, एक वाट आमकां दाखय म्हणून खोल विचारलें पळय. हांगा येता लोक फादर आमकां मागणें दिया, एक बरयलें तुमी बरयलें मागणें दिया. हाळें आमकां मागणें करूंक शिकया. आमींत एक मागणें करूंक शिकता. देवा लागीं संबंद आसा करचें. आमी मागल्याचो फळ दिवचें. तसलें मागणें मागल्या तक्षण मेळचें तसली एक मागण्याची रीत शिकया. देखून तांणी विचारलें आमकां मागणें करूंक शिकय. जेजू तांकां रिपीट करूंक एक फॉर्मुला शिकयना, एक फॉर्मुला एक सुत्रां शिकयना, हे सुत्रां रिपीट कर म्हणून. तो एक मेथड शिकयता, एक रीत शिकयता, मागण्याची मेथड शिकयता, मागण्याची रीत, मागणें कशें करचें म्हूण शिकयता. जेजू बापाक इंटिमेट फादर म्हूण आपयता आमच्या बापा मागण्यांत. इंटिमेट क्लोज वय रेवडारी मोगाचो बाप तो. ताच्या मोगान आमकां रेवोड घाला. हें शिकयता, बाबा म्हणूंक शिकयता, बाबा आणा म्हणून शिकयता. जेजूक मागणें फकत एक टेक्नीक न्ही. म्हाका एक बेजार आयली, आमी स्टुडंट सेमिनारींत आसतना टेक्नीक शिकोवचे, अशें बसोचें, हात अशें दवरचे, अमकें दवरचें, हात उदार दवरचे, थोडे वटेन दिमी घालीचे, थोडे वटेन बसोचें, पद्मासनां बसोचें अशें म्हणून आनी पुरा. जेजू देखून टेक्नीक तें टेक्नीक शिकोवचें, ती रेतीर कल, रेतीर टेक्नीक अशें बसून मागता, तशें त्या दाळ वडणी कोण ना आतां टेक्नीक आनी परत कांय ना. शिकया. जेजू मागणें फकत एक टेक्नीक न्ही, मागणें देवाच्या आजारपणांत प्रवेश जावचें. देव आसा म्हणून वळखून देवाच्या आजारपणा मुखार आमी प्रवेश जावचें. देवाक मेळोंक मुखार येचें. देवा थंय एक जावचें, तें मागणें. देव आमच्या संबंदाच्या की आमच्या आमच्या प्रॉब्लेम, आमचे खंयलीं प्रॉब्लेमां, आमचें खंयलीं प्रॉब्लेम समस्याच्या की देव व्हड, गॉड इज बिगर दॅन आवर प्रॉब्लेम्स. देखून हर एक जेजू दडीकरण, जेजू मुखार देवा मुखार आमी दडीकरण करचें, डिक्लेअर करीचें. ताचेर हांव डिपेंड आसां. कित्याक म्हळ्यार म्हजें माथ्यार मागणें करूंक जाय, केदो व्हडलो प्रॉब्लेम आयल्यार तें काडन देव व्हडलो देखून ताच्या पांया तळा दवरूंक जाता. देव गॉड इज बिगर दॅन माय प्रॉब्लेम. देवाचेर भार घालूंक जाता आनी म्हजें फुगुल्लो व्हडलो फसकाटो व्हडल्या फसकाटीचेर बेलुनाचेर एक सूय मारल्यार पुक करून फुटोन येता, त्या ल्हान नास जाता. तशें म्हजीं प्रॉब्लेमां देवा मुखार फुटोवन नास जातात. आमकांच आमी देवाक डिपेंड ताचेर भार घालतना आमकांच आमचें काळीज उक्तें जाता आनी देवा तूं म्हाका गायड कर, म्हाका मार्गदर्शन दी. हर एक हांव निर्धार करून घेतना म्हाका गायड कर. हें करयत की ना गी. एका काजाराक हांवें 1.5 करोड खर्चुंचें, म्हज्या भयणींची भावांक जाग्याचो वांटो दिनासतना आतां हांवें एक तसलो कुडको भावा सगळी भयणीक दिवचो तो कुडको हांवें विकून 1.5 करोडा एक कुडको विकलो, जागो विकलो. आनी त्या 1.5 करोड म्हज्या पुताच्या काजाराक हांव खर्चितां म्हणटा बापय. त्या दाळे हें समांगी नांगी देवान ताका गायड करीचे तो निर्धार. आनी हर एकटी आमकां बुजयचें देवान, बुजोवन मेळाचें. देखून म्हजें काळीज देवा उक्तें करचें, तें मागणें. केदार देव म्हाका बुजयता तसलें काळीज उक्तें करून म्हजें कश्ट तें मागणें. देखून कश्टा वेळी आमचें लागाम अँकर थीर करून देवा तें घट्ट धरून येता. आमकां हाच्या वळांत, हाच्या प्रॉब्लेमाच्या वळांत आमकां वळोवंक सोडिना. बागार देवा थंय आमकां हें करता, थीर दवरता. म्हाका न्हू मागणें म्हळ्यार कशें म्हणून फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 4 6 आनी 7 म्हाका मस्त मोगाचें तें, मस्त मोगाचें. हांव केदां बायपाट करूंक सांगता भुरग्यांक, व्हडांक आनी पुरा. कोणीय म्हाका चॉकलेट आनी दिली जाल्यार कोण बायहाड सांगता तांकां ती चॉकलेट आनी पुरा दिवचें हांवें. म्हाका घालपातान पयलीं चॉकलेट हाडटालीं. इस्कालांत हांवें ती दवरची आनी ती भुरग्यांक दिवचीं. हांवें चॉकलेटां म्हळ्यार बारीक खावचीं, इल्लीं भुरग्यांक दिवचीं. कोण पळय हें सांगता बायपाट सांगता. अध्याय 4 फिलिपिकां श्लोक 6 आनी 7. चिंता सोडा, मागण्यांत, अर्गां होगलापांत तुमच्यो गरजो देवा मुखार हाडा. आर यू वरींग टुडे?
तुजी चिंता वारी सोड म्हूण सांगलां. तुजो संबंद थंड जाला. तुजो संबंद उण कोतकोतो आसलो हेरा लागीं. तो उब्ब आसलो, वॉर्म रिलेशनशीप आसलें. आतां थंड कोल्ड जाला. भलायकी तुजी बिगडल्या. काम विचार आसा. अनिश्चिता, अनसर्टनिटी, अनिश्चिता. काम येता कोण ना म्हणून. मुकलो फुडार क्लियर ना. मोडां काळोखाचीं मोडां आयल्यांत. मुकलो फुडार कितें गे म्हणून. तुजी चिंता नाका. गरज, तुज्यो सगळ्यो गरजो देवा मुखार मागण्याक हाड. देवाक बापा म्हणचें हक्क आमकां दिलां. बापा म्हूण तुज्यो गरजो दवर, तें तुजें मागणें. रायट, देवाक बापा म्हणचें हक्क, तें रायट आमकां जेजून दिलां. देखून हांवें जेजूक बापा म्हणचें, जेजून म्हाका रायट दिलां, म्हाका हक्क दिलां तें. कोणेंय दिचें म्हूण हक्क जेजून म्हाका दिलां. देवाक समेत बापा म्हूण येत. देखून बापा म्हळ्यार ताचो वर्तो मोग, ताचें वर्तें कंपॅशन, दया, ताचो संतोश, ताचे ती शांती, ताणें दिवची भद्रती, हें सगळें आटापता बापा म्हणल्यांत. बाबा, डॅडा म्हणल्या क्षण भुरग्याक खलें पुरो मोतीन आटापून आसा, इतलें पुरो आटापून आसा. मागणें, बापा लागीं रिलेट करची रीत. हांवें बापा लागीं कशें हांव रिलेट करतां, कसो संबंद आसा ती रीत, तें मागणें. ताच्या वय ताच्या नांवाक आमी आद्यता, ताच्या नांवाक महिमा, ताच्या नांवाक ती पवित्रताय, ती आसची पवित्रताय आमी वळखून घेवचें आनी आमी पवित्रतेन ताचें पवित्र नांव नियाळीचें. देखून तुजें नांव पवित्र जावं. आमी पवित्रपण सांबाळूंक जाय देवा मुखार. ताचें राज येवंक, हें आमकां आमच्यो गरजो, आमच्या सगळ्यो गरजेच्या की आमच्या आद्यता, प्रायोरिटी ताका दिचें, देवाच्या नांवाक, देवाच्या राजाक. मागणें न्हय, आमच्या आशेची लिस्ट. आमकां एक आशा आसा, ही म्हजी आशा, ही म्हजी आशा, ती म्हजी आशा, तें जाय म्हाका, हें जाय, थंय वचूंक जाय, ही आशेची लिस्ट न्हय. मागणें prayer is not our wish list. बागार देवाच्या महिमेक आद्यता दिचें. देखून पळय, देवाक आद्यता दितना आमची आशा, आमचें डिझायर आमकां रिशेप जाता. देखून पयलें देवाक आमी आमचें विचारच्या पयलें देवा लागीं मागचें. मागीर आमचें आद्यता आमकां काल जाय, आमच्यो गरजो मारूरूपीत जातात. मारूरूपीत म्हळ्यार पयलें म्हाका तें जाय जालें, व्हडलें कार जाय जालें, आतां म्हाका भगता कांय तें व्हडलें नाका, सादारण पुरो म्हूण. म्हज्या घराक पेट्याच्या गुडाक समेत, चायनाचे टायल्स घाल्यात एका घरांत. पेट्याच्या गुडाक चायना तावन हाडिल्लें म्हणून ती सगळ्या कडेन सांगतात. बसूंक कदेल लावन दवरल्यान ती चायना तावन हाडली, कोली मोल, थंय तावन पेटयेंत घालून हाडून हांगा दवरल्यान सोफा आनी पुरो चायना तावन, आनी खंय बेल्जियम तावन, आनी खंय तावन पुरो वस्तू हाडल्यात. देवान ताका दारबस्त दिलां. ती म्हणटात एका टायमार आमचें कांय नासलें, आतां सगळें आसा, देखून आमी फॉरेनच्यो वस्तू हाडल्यात म्हणून. तांतू देखून जर तर तांणी मागण्यांत देवाचेर सगळ्यो तांच्यो गरजो दवरल्यो जाल्यार ती बदलते जालीं. इंडियान तशच्यो बऱ्यो वस्तू दवरता, तितले पयशे नाका, कांय गत आदारनातले. आज निदान आसतना ज्यो न्हिदोंक येतात, जेवी नासतना तांकां एक उंडो तोंडान घालूंक एक उंडो काडून दिता, एक उंडी शीत दिता म्हूण ते जाली. आज तांचे कोणाच्यो गरजो तांकां दिसनात. ती अशें करतात. आमच्या बापांत आमचो दिसपडटो ग्रास उंडो, आनी आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दिसपडटें बोगसाणें आमकां दी, आनी दिसपडटें डेलिवरन्स आमकां दी म्हूण विचारता हांव, मागता हांव. कितें आमी मागता? देवाच्या राजाकच आमी सर्वाल्लीं. वी बिलॉंग टू द किंगडम ऑफ गॉड. आमी देवाच्या राजाचेर, ताच्या राजाचे गुर्तू म्हळ्यार उंडो, ताच्या राजाचो गुर्तू बोगसाणें, ताच्या राजाच्यो गुर्तू डेलिवरन्स, थाळणें तावन, वायटा तावन आमी सुटका जोडची, थाळणें तावन सुटका जोडचें, हें मागणें आटापता. मागणें सोडिनासतना म्हणचें, पर्सिस्टंटली आमी सोडून दिनाय आज म्हणें आनी मागीर मागणें ना, आनी सोडिनासतना हर एक दिसा म्हणचें पर्सिस्टंटली मागचें म्हणून आयचो वांजेल आमकां दाखयता. दिसपडटो ग्रास दास्तान करचें न्हय. दिसपडटो ग्रास म्हळ्यार दास्तान करचें न्हय. एसेन्शियल प्रोविजन, गरजेच्यो दिसपडट्यो गरज्यो, म्हज्यो कुडीक जाय जाल्यो गरज्यो, दिसपडट्यो गरज्यो एसेन्शियल, ताका दिसपडटो ग्रास म्हणून.
ती देवाची कृपे देणी ती देवाची कृपे देणी दीस पडतो ग्रास देवान दिवचे देखून भुरग्यांक बापायचेर पातयेनी खाण जेवण आयच्या दिसा दिता म्हणून देखून आमी देवाचेर पातयेनी दवरचे देव आमकां दिता खाण जेवण म्हणून 3 उंड्यां पासत एक व्यक्ती इश्टाच्या घरा दोंता रात ती मद्या रात आनी रातीक सोयरो आयला एकलो सोयरो आयला जेका सोयरी आयल्यांत ताका दिवंक तो 3 उंडे मागता ताच्या घरा ताका दिवंक कांय ना 3 उंडे नातले ती परिस्थिती कांय नातली परिस्थिती ताची ती परिस्थितींत ताचेर कांय ना देखून ताणें बारगलो इश्टाचेर बारगलो रात म्हूण गोत्ता दार दंपलां म्हूण कडीत आसा ती सगळीं कुटाम न्हिदलां म्हूण गोत्ता वोसोन दारार बरयता दारार बडयता आनी उठ उठ म्हूण म्हणटा इश्टाचेर पूर्ण तो भार घालता इश्टाचेर सपोर्ट तो तसो सपोर्ट दुसरो खंयचो ना इश्ट मात्र आमी देखून आमी आमचो दिसपट्ट्या गरजांक देवाचेर सपोर्ट देवाचो सपोर्ट करण्याचे देव आमचो इश्ट ताचेर भार घालीचे दिसपट्टो ग्रास तो आमकां दिता आमचीं पातकां बक्षी म्हूण आमी मागता दुखयल्ल्यांक आमकां दुखयल्ल्या आमी बक्षिल्ल्या बरी आमचीं पातकां बोगस म्हणून देवातान आमकां लाभली खाकुळटा पळय देवातान आमकां मस्त खाकुळटा लाभल्या ती आमकां तो दोर काडून नजो आमच्या काळजांत हांव हेरांक ती विस्तारिसी जाय देखून आयच्या वचपांत पयल्या वचपांत आब्राम हेरांक बगसूंक मागता मागण्यांत विणवणें करचें विणवणेच्या मागणें गरजेचें हेरां पसत मागचें तीं ताका विरोध करतात तो लोक तो सोमाराळू गोमोराचो लोक ताका विरोध करता सोडोमाचो लोक ताका विरोध करता तांची खोटी जिणी आनी एक जाल्यार वो तांचे बसत मागता मोगाच्या हांगा थोडीं मागण्याची मनशांत तीं कठीण घराय मागतात आमचे तें मागतात मस्त लोक हांगा तेंसां बरोवन घालतात भुरग्यांक कामां मेळाचे पिडा गुंडायचे भुरग्यांनी शिकायचे आनी खंय घरांत एका फाटल्यान एक खंयचो पावस एका फाटल्यान एक एका फाटल्यान पडटा पावस पळया परतावन एका फाटल्यान एक एका फाट व्हडले पावस पडटात अशेंच एका फाटल्यान एक प्रॉब्लेमां एका फाटल्यान एक प्रॉब्लेम एका फाटल्यान एक पिडा एका फाटल्यान पिडा ही पुरा पयस जावंक आमी हांगा मागता मागण्याची मनशांत तीं तांच्या खातीर मागणात हेरां खातीर मागोवंक हांगा येता आराधना घेतात तीं ताका ती चली मागणी आमी करचे मोगाच्यान आब्रामाचें मागणें तुटलो संबंद परतून घडसिता देवाचेर पातयेनी दवर न्हू ताच्या खाकुळटीचेर पातयेनी दवर तो मागता आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका थाळणेंत आमी आमची अस्कतकाय दाखयता थाळणेन पडोवन दिनाका म्हणल्यार आमची अस्कत म्हूण दाखयता देवाची ससाया विणें आमी तपासणी आमकां येताना तपासणी ट्रायल येताना थाळणेचेर आमकांच आमच्याच बळान आमकां झुजोवंक जायना देखून सांत पावलो दुसऱ्या वचपांत आयच्या सांगता काय म्हळ्यार बावडटा दोरी आमच्या बांदपासांत हांव न्हू आमच्या कश्टांत हांव आमच्या पातकांत हांव न्हू आमच्या मरणांत हांव न्हू आमच्या बावडटा दोरी आमकां सुडका जोडूंक जाता म्हणून सांत पावलो दुसऱ्या वचपांत सांगता क्रिस्त आनी क्रिस्ताच्या जिवितांत आमकां प्रवेश जावंक जाता म्हणून सोम्यान शिकयल्लें मागणें आमच्या बापाचें मागणें आमच्या दैही गरजांक आमच्या दिसपडट्या ग्रासाक आमच्या समुदायाच्या कम्युनिटीच्या गरजो म्हळ्यार आमच्या कम्युनिटी गरजो म्हळ्यार बोगसाणें कम्युनिटीची गरज ती आमी हेरांक बक्षिजे आमचें आत्मीक झुजू हें सगळें आटापता ह्या मागण्यांत एका व्यक्तीच्या आमच्या बापा मागण्यांत एका व्यक्तीक जाय जाल्ल्यान दुसऱ्या खंयचें ना ताचे भायर खंयचें ना पुरा व्यक्तीच्या पुरो भितर त्या मागण्यांत आसा देवाच्या जतनेंत हांव न्हू खंयचें भायर ना देवाचें जतन तांचो आटापता पूर्ण हर एका क्षेत्रांत देवाची जतन येता खंयचें भायर उरना आमचे बापा देखून कंप्लीट प्रेयर आमचे मागणें तिरस्कार करता काल तिरस्कार करता आमचे मागणें एक तिरस्कार करता काय म्हण सेल्फ सफिशियन्सी म्हजेर भार घालचो हांव जोडटा हांव पळयता म्हजें जिवान काडटा म्हळ्यार म्हजेर भार घालचो न्ही आमी आमचेर भार न्ही आमी बापाचेर भार घालचे भुरग्यां बरी भुरगीं बापायचेर भार घाल्ल्या बरी भुरगीं घेतात भुरगीं पुनर्स्थापन करतात कालें वगडायिल्लें तें बापाय परतून तो समान करता बापाय तो परतून बांद आसा करता देखून वगडे आमी घेता पुनर्स्थापन करता वगडायिल्लें परतून आमी समान करता आनी आमी रेजिस्ट करता थोड वता वायटाक कशें मागचें हाव टू प्रे देवा लागीं संबंद आसा करन देवाक आद्यता दिवन देवाचेर डिपेंड जावन भार घालन देवाचेर विशेष पातयेन ताच्या संबंदाचेर पातयेन ताणें सांगिल्लें करीचें विधेय जायचें
हे आमचे मागणे आटापता अले मागणे फळादीक मागणे हे मागणे आमची जिणी फळादीक करता अर्थभरीत करता आमकां संतोश करता आमची जिणी नंदन करचे मागणे हे दिव्यवाणी